आमचो ह्या बद्दल काय आक्षेप ना। जॅक शिकेर जाव, टीबी कुन्ना जाव, हे सगळे आमचे नेते आसा, आम्ही त्यांना रिस्पेक्ट करता। पण भाऊसाहेब बांदोडकर हे पेडण्यातले सुपुत्र, ते भूमिपुत्र जावन असल्या कारणान त्यांचो हो पहिलो अधिकार आसा की त्या भागात येणाऱ्या ह्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक त्यांचेच नाव येवपाक जाय। आमच्या त्याबद्दल अजिबात दुमत ना। आणि आमकां खबर आसा की गोंयाचे जे आज आम्ही म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकर हे गोयचे भाग्यविधाते म्हणटा। हेका भाग्यविधाते कित्याक म्हटला तर तेणें जो गोयचो जो सर्वांगीण विकास जो केलो जेन्ना ते पहिले मुख्यमंत्री जाले, त्या विकासाक तोड ना। एअरपोर्ट जावपाक येना म्हणून उपज जातालो, तो एअरपोर्ट जालो। आता तुम्ही लोकांक शेतकारांक हे मेळपाक जाय, कंपन्सेशन सारखें मेळपाक जाय, तो डिमांड जालो, तो मेळोंक ना। आता तुम्ही भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दिवपाक जाय म्हणटा, मोपाक जे सरकारान डिसायड केला तेच जातले। पूण तुम्ही ओपोज करून कांयच फायदो जायना। ओपोज करून राजकारण जाता दिसता तुमचे ना। हो अपोज जो आसा तो आमी राजकारणाक लागून करिना। आणि सरकाराक कितें जाय तो सरकार करता हे तुझे जरी मान्य असले तरी आयज गोंयाचे जनतेन ठरोवंक जाय सरकार रॉंग करता काय रायट करता। हांगा सरकाराक जाय ते सरकार करतलो म्हणजे सरकाराची हांगासर मक्तेदारी ना। हे कितें हुकुमशाही राज्य ना। आमचो देश हो डेमोक्रेटिक लोकशाही देश आसा आणि लोकांक जाय तेच जावपाक जाय। आणि जो तुम्ही प्रश्न केलो की सरकार आपणाक जाय ते करता, तेच आम्ही जनतेक सांगूंक सोदता की सरकार जी आपली मनमानी करता तेजेर तुम्ही पेटोवन उठा, तेजेर आवाज करा। सरकारान आज जे जे कितें निर्णय घेतलेले आहा हे चुकीचे आसा, हे तुम्ही खोडून काढा। आम्ही वेळोवेळी काढटा, हेजो अर्थ तो सरकार ते आपल्याक जाय ते करतलो तेका लागून काडिना। आणि सरकार जर अशेंच जाय ते करतलो जाल्यार आयज लोकांनी हेजो हे करपाचो, हेजो विरोध जावपाक जाय। आणि आम्ही तर हेच्या बाबतीत उगी रावचे ना। सरकाराक फाल्यां वेळ येयली जाल्यार सरकाराक आयज जे सरकार आसा बीजेपी, हे बीजेपी सरकार सुद्धा घालून बसचे पडटले ह्या मोपाच्या गोरगरिबांच्या विशयांचेर। ह्या हांगा सांगू तू मोपा जेन्ना विशय येयल्लो पळय तेन्ना इलेक्शनूय जाले थंय, पूण थंय बीजेपी 2 सिटां जिखले मरे। लोकांनी मोपाचे लोकांनी बीजेपीची सिटां उडयली ना, कित्याक ना? लोकांचे कशें आसा की आयज पेडण्यांची जनता आसा ती खंय तरी गोरगरीब आसा, ते जनतेक खंय तरी जे पॉलिटिशियन्स आसा ते पोलरायज करता, वेगवेगळो थंयसर हे जाता, पैशांचो थंय फैलाव जाता आणि ह्या सगळ्या हेतून खंय तरी जनता फसता। हेजो अर्थ सरकारान आपल्याक जाय ते करपाचें अशें ना। तेका लागून जी आता 2 सिटां, 1 सीट येयले एमजीचे, 1 सीट येयले बीजेपीचे, हेजो अर्थ लोकांनी तेजो विरोध करूंक ना अशें ना। तेका लागून आमी म्हणटा की सरकाराक जर आयज जर दाखोवन दिवंक जाय की बाबा तुम्ही करता ते चुकीचे आसा जाल्यार पेडण्याचे सुद्धा जनतेन आयज परत पेटोवन उठपाची आयज गरज आसा। आणि आम्ही तांकां सांगूंक सोदता की तुम्ही हो लढो उबारा, ना जाल्यार फाल्यां तुमचें अस्तित्व हांगा उरचें ना। कारण आयज पेडण्याचे नाव जे आसा तेणे न्यू गोवा केले। पेडणे हे खंयसरूच नाव ना। हेजो आयज लोकांनी पेटोवन उठपाक जाय। त्यांचा जन्म सुद्धा पेडणे तालुक्यात झाला, त्यामुळे याचे नाव जे आसा भाग्य विधाते या गोंयचो उदय करणारो। आणि आयज सगळे जे आम्ही शिकून सगळे नोकरी करतात, पोट भरतात, ते फक्त आणि फक्त सरकारी शाळेंतल्यान आम्ही शिकले म्हणून आम्ही गोरगरीब जे आसा ते आयज खंय तरी पदार पावलेले आसा। त्यामुळे या गोंयचो भाग्य विधातो, या गोंयचो उदय करणारो हेचेच नाव आंतरराष्ट्रीय मोपा एअरपोर्टाक जे आसा ते दिवपाक जाय। आणि कोणाचेच नाव येवपाक जाय, मातृभाषेचो गळो पडटा हेचें नाव येवपाक जायना। हांगासर या गोंयान आमच्या सगळ्या तरुणींका वेश्या वेवसायाक लायणारो, कॅसिनोन धाडणारो हे सगळे धंदे जेणी सुरू केल्यात, हे सगळे धंदे करणारे जे आसात तेचे नाव आंतरराष्ट्रीय मोपा एअरपोर्टाक येवपाक जायना। आणि आज बीजेपीन ठरयला की सगळ्या प्रकल्पांक बीजेपीच्याच सगळ्या नेत्यांची नांवां दिवप हे चुकीचे आसा। स्वातंत्र्य सैनिक आसा, साधू संत आसा या देशातले, त्यांची सुद्धा नांवां दिवपाचो विचार या सरकारान करपाक जाय। पण आंतरराष्ट्रीय मोपा एअरपोर्टाक फक्त आणि फक्त भाग्य विधाते भाऊसाहेब बांदोडकराचेच नाव दिवपाक जाय, ही आग्रही मागणी आसा ती गोंयच्या समाजाची आसा।